सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता। हांव क्रिस्टोफर डायस गांवांत वेली कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन यूके तुमच्या मुखार दवरता म्हजी कविताचें नांव जावन आसा आमचो गांव। कविता बरोवपी टेडी तेजोसियो रॉड्रिगीस रावता वाडें सांगें वस्ती करता फाराम यूके। सुरू करता म्हजी कविता आमचो गांव। चारूय वाटांनी रान व्हडले दोंगर मोदें आमचो गांव। सोबीत सुंदर वाडें सांगे म्हज्या गांवचें नांव। कुशालकाय म्हाका भोगता त्या गांवचो वाशी म्हूण हांव। सुख शांती मोग सदांच सांगातान भोंवतात हिंदू क्रिस्तांव। फांत्या पारेर कोकरेकोक 7 कोंब्याचो सकाळ फुडें घरार कावळो रडटा काव काव। पोंग पोंग घरा मुखार पोदेर उबो घेवन गरम गरम पाव। नुस्तें जाय गो बाय आवाज आयकोन नुस्तेकाराचो येतात मारून धांव। शेजारचें बिलू नुस्त्याचे वासान येता कोरीत म्याव म्याव म्याव। घरा मुखार भुरगीं खेळटात तोरेंचे खेळ कशे आपा लिपाचो। शिकपी भुरगीं आयकूंक गूल आसतात वेळ पिड्यार कोरिनात आपणाचो। सांजे वेळार बायलांचो जोमो पेट काडटात ती खबरांचो। आमोरे वेळार शेमाय गोरच्यान घेवन तेरसाक तोयार विसरनात उगडास करूंक देवाचो। आमच्या गांवचो वावर धंदो पोरसां उशेर माड भाटांचो। खादार खोरेंच पिका सातान कोयती पांयान वाणो रस्तो चलतात कामाचो। आतां घडयेक नाल वेल घुमता 12 जाल्ल्यांत आवाज जातोच गांवचे इगोर्जेच्या घंटीचो। वेळार जेवण जेवप उपकारता जेवणाक मेळटोच सुकें खारें तोराचो। गांवांत फेस्तां परबो व्हडा गणगणान कसलोच सोंबो ना वेगळो चाराचो। एकामेकाच्या घरान भितर सरतात पयस करप रस्तो शिणाचो। बऱ्या जावं आकांताच्या वेळार सदांच उल्याक हाजीर जावप राग विसरोन कितल्याच वर्सांचो। शारां आनी गांवां मोदें जायतीच अंतर आसा। मोग चाकूंक मेळटा मनीसपणाचो। देव बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय।